I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आता आमी चोयाक वयताय गुडका सोदूं वयताय. सासमाय सांगता रोस करुया हुंय गुडका हाडाय हुंय वचोन. आनी बाबा ती फुड्यान दवरला आनी ती बाबा फुडें हेळटा आनी हांव आनी किंग्सली वयताय आतां गुडका हाडूंक वयताय. चोया कितें मेळटा तें तुमकांय दाखयता. आनी एक वर्सा न्हू किवन मुगे पोटा आहलो न्हू तेन्ना फर्स्ट टायम तेन्ना भरपूर गुडका हाडुली हांवें वचोन हाडलो आनी म्हाका लायक ती पुंजायपा बीन. आतां आमी चोयताय. आमगे रान आहा आख्खें सामकें फाटलें. ओके आनी हांव तुमकां दाखयता. हिंग मातशें चोडों जाय वयर, चोडों पडटा वयर. ओके चोय. आनी सकल आमगे गोर एक आहा हूंय थिंगा तुमकां दाखयता. हें चोय उडय. हें चोय दोन मेळ्ळे आमकां. आतां मुखार चोयताय कितली मेळटाय ती. चोय भरपूर मेळ्ळी आनी देखून मेळटली पूण आमी पोती हाडूं ना. जेन्ना आमी चिंत्ताय आमकां मेळपाना तेन्ना भरपूर मेळटाय. हें चोय मेळोता हाय. ना रे मातशें पिड्यार जाला. चोय मातशें सारकी आतां पावस झोडलो ना न्हू सारको तेका लागून ती भायर सरलो नाय. अशें करून सारको पावस झोडलो न्हू बरी भायर सोदताय ती. चोयताय मागीर दाखयता तुमकां. ओके प्रॉब्लम हिंगा किमसां चोड सामकी हाताय आनी चोय कितले बोर दिसता ते पडटाले. चोय झाड न्हू तेका लागून चोड किमसां. पावसान सामकें हिंग न्हू वयर घोरां हाय आमगे हिंगा अशें करून वयर घोरां हाय. दोन हाय घोरां, 2-3 कितले घोरां हाय. किमस बुसताय. तो किंग्सली हाडपा गेला तेका हाड म्हळ्यार बासी कितें हाड म्हणलें नाजाल्यार पोती बी कितें घेवन यो म्हणलां बॅग. ओके आनी मागीर तुमकां दाखयता कितली मेळटाय ती आनी मागीर तेंची एक रेसिपी येतो तुमकां. ओके आनी मेळटा तुमकां पोतून. जाणिले ते वयताय थिंग येताय आमगे फाटल्यान आनी एकटो मिसींग आहा तो येयलो ना आजून बिंबू. ते खबर ना दिसता गेलो हाय म्हूण. तुम सांगल ना रे तांकां सॅम. हेचो एक अरे ती न्हू दिश्टी पडनाय अशें भितो हाय ती. सांचो पडली हिंगा स्कॉट उठ हिंगाचो. आनी हेचो बिलमाड हो हिंग न्हू बिलमाड भरपूर आमगे थिंग नाय ते हाय पूण आजून ती जाल नाय. चोय अशें करून भितरू आसताय काडूंक पडटाय ती भायर सोदताय न्हू तेदो ती बरी अशें करून हें जाताय चोय. ओके आतां मेळ्ळें इतलें मागीर हांव एक बारबो दाखयता तुमकां. कोणाकू खबर आहा जाल्यार सांगाय. ओके ही मुगे सासमायन म्हाका सांगलोलें हेजी भाजी कोता अशें करून वयलें काडटाय हुंय पिये भाजी म्हणटाय तेका. ही चोय आमी केल्ली बरी लागता आमगे एक न्हू भरपूर जाता ती. चोय वयताय आमी आतां. थोडी मेळ्ळी मिक्स घालपा जाताय कितें कोत्ता जाल्यार अशें करून भाजी बीन. थिंग एक आहा थिंग एक कोडे चोयपा वयताय. चोयन देंवताय आतां आमी.
हे धांवले हांवें कोण आपयल्या भाशेन धांवले अच्छे कोण दापयल रे तुमकां बीम स्कॉट अच्छे आमगे घर आमी गेलोली तेशी आतां वयताय दुसरे कडेन वयताय आतां वयताय हें मातशें सकयल अशें तींग वयर आहलोलें आतां सकयल देंवताय आमी आनी हेचो एक मेळ्ळें तेका ओके दाखय तुमकां तेका न्ही आतां येताय खंय पिड्यार जाल म्हळ्यार ती आतां भायर सोदता जाल ना पावस सारको पडलो ना न्हू तुजी तें आतां भायर सोदताचें काडल्यार दींक लागतलो हिचो हिंग 2 एश मेळ्ळे आमकां पावस जळ्ळो न्हू जाल्यार भरपूर मेळटली आतां आमी वयताय हिंग आमकां 2 मेळ्ळे आनी हिंगायच आख्खी काज सामकी हें सकयल बरें दिसता न्हू वयताय घरा एक वॉक करपाक बरें आमगे हिंगा तेंचेच हेड येयला तेंका एक बॉटल मेळ्ळ्यार पुरो ते सामकी मागीर नाच माताय ए सेम आतां वयता हेज गेला 5 जाली तेगे स्नॅक्स टायम जालो इवनिंग आनी किवनालो येवपाक टायम जालो सो वयता आनी न्हू हेंची रेसिपी बी बरी जाता अशें करून मिक्स बी घालपा जाय कितें अशें करून रोस बी कोत्ताय न्हू हितून मिक्स घालताय ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां ही मेळ्ळें आतां हें वॉश केलें हाडून काडून वॉश केलें हें मातशें हें जालें पूण बरी हांवें तशें करून कांय हें जालें न्ही ओके पावस येयलो आनी आतां म्हणलें भाजी काडया हेचे पिये भाजी आहा हिंगा हेचे आयलें बरें हेचे वयलीं पान काडपा ती जी तोन्नी आसताय न्हू ती आनी झाड अशें करूनचे ओके दाखयता मागीर मेळटा उडो गुडके काडटा तेन्ना पावस नाहलोलो आनी आतां पावस येयलो ते सोत्रिगेन येयली आनी आमगे हिंग न्हू तायकिड्या नाय एसो बी भाजी चोड कुड्डुके भाजी पासून ना हिंगा ओके आनी मागीर दाखयता तुमकां कितले पासून मेळटी आमकां ओके हेचो अजून काडटाय आमी भाजी काडली आनी येयली पावस स्टार्ट जालो मागीर येवपाक एक आती सोत्री आनी भाजी काडूंक जायना न्हू चोय पावसूय येयलो मागीर आनी दाखयता तुमकां कितले मेळटी इचय आनी पासून आहलोली पूण मागीर येयले आमी दुसरे पाटी या म्हळ्यार मागीर केन्ना इचय इचय तोन्नी तोन्नी आहा ती काडटा अशें करून ओके ओके असो आतां व्हिडिओ मुगे एंड घेवपा येता उडो हांवें कांय शूट करपाक पावना देखून म्हळ्यार आज सांगया आनी जायत जाणांन म्हाका थिंगा कमेंट मारलोलें की तें हूंय पडटा गाय म्हूण ऑर्फनेज सो न्हू यूट्यूबाची सॉरी गुगलाचेर वचाय आनी थिंग सर्च कराय रिवणा ऑर्फनेज म्हूण नाजाल्यार आश्रम म्हूण सर्च कराय थिंग सगळें तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें ओके तेजें लोकेशन सगळें मेळटलें ओके आनी थिंगचो हें कित्याक हिंग सगल्यांक तेंक मॅसेज एकल्याक म्हाका सांगू पडटा सो हिंग म्हाका इजी पडलें देखून हांव हिंग सांगलें तुमकां ओके आय होप तुमकां मुगे व्हिडिओ लायक जाता म्हूण थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय ओके बाय